दिवचले काम चालू आशिल्ल्या बायपास रस्त्याचेर परतून पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी चल्ल्या। राज्य महामार्गा खाला काम चालू आशिल्ल्या बायपास रस्त्याचेर नाईकनगर बोड्डे वाठारांत उदकाची व्हडली पायपलायन फुटून तातूंतल्यान घसघसून उदक भायर व्हांवून वता। ह्या बायपास रस्त्याचेर काम चालू आशिल्ल्या मिनी पुलाक कुशीक ही पायपलायन फुटल्या। हे पायपलायनीची दुरुस्ती करपाक आडनदर जाल्या ती जाल्याच वेल्यान उदक घसघसता थंय कोणे तरी व्हडलो फातर दवरला। 2 म्हयन्यां पयलींच हीच पायपलायन पुलाचे दुसरे वटेन फुटिल्ली। स्टेट हायवे खाला दिवचले बायपास रस्त्याचे काम नेटान चलता। ह्या रस्त्याचेर बोड्डे हांगासर मिनी पूल बांदतात। 2 म्हयन्यां पयलीं ह्या पुला कडेन एक पायपलायन फुटून व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी चलिल्ली। ही पायपलायन दुरुस्त केल्ली आसतनाच आतां ह्याच पुला कडेन दुसरे वटेनच्यान हीच पायपलायन फुटल्या। ताका लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान हे पायपलायनींतल्यान व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी चल्ल्या। तुम्ही पळोवंक शकता हे पायपलायनींतल्यान उदकाची नाशाडी कशी चल्ल्या।